पेडणे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षान नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान पेडणे पालिकेचे नगराध्यक्ष पद रिकामी आशिल्लें। बुधवारा दीस पेडणे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर नगरसेवक श्वेता कांबळीची बिनविरोध पेडण्याची नवीन नगराध्यक्ष म्हूण वेंचणूक केल्या। पेडण्याची नवी नगराध्यक्षा श्वेता कांबळीचे हेर नगरसेवकांनी आभार मानल्यात। तशेंच नगरपालिकेंतल्या प्रशासनान चलिल्ल्या गोंधळाचेर लक्ष घालून लोकांची कामां करपा खातीर मदत करची अशी मागणी केल्या। श्रीमती श्वेता संजीव कांबळी as the new chairperson of Pedne Municipal Council. She is elected on oppose. Nomination form received from Shweta Kambli, so there was no any opposition. As she has been declared as unopposed chairperson of Pedne Municipal Council. म्युन्सिपालिटीन खुबश्यो गजाली जाल्यो, खुबश्यो जावपाच्यो, ज्यो वाटचाल जर दिल्यात तशीच 10 नगरसेवकांचो हातान हात घेवन नगराध्यक्षाक विनंती की फुडें सरशी। आजचे अलिखित करारानुसार 5वी नगराध्यक्षा ही तिने जी आपले मनोगत व्यक्त करतली पूण त्याच प्रमाणे तिने जी कितें कामां उरले त्या कामांक स्टाफाक आमकां खूब कडेन आयकूंक येता की पेडणे स्टाफ सारको ना, स्टाफ सारको ना, स्टाफ सारको ना। एक स्टाफाची मिटींग घेवची आनी पेडण्याचे स्टाफ सारको ना हो एक टायमार येना किंवा आनी काय जाता आनी काही खुबश्यो गोश्टी जाल्यार त्यो जाग्यार घालच्यो आनी पेडण्या म्युन्सिपालिटीची आपले बरोबरच नगरसेवकांक घेवन पेडण्या म्युन्सिपालिटीची शान राखची। फुडल्या वाटचालीक तिका शुभेच्छा दिता। आज पर्यंत आम्ही सगळ्यांनी 4 नगर अध्यक्ष जाल्लेले आसा आणि आता ही आमची अखेरची ह्या टर्माची अशें म्हणून हरकत ना। 5 जाणांनी आम्ही बऱ्याचपैकी काम केलेले आसा आणि आमच्या न्यू चेअरपर्सना कडेन मागता की तिने सुद्धा आमच्या वाटचाली पाय दवरून ही कामां उर्वरीत उरलेली ती फुडें व्हरपाची आणि लोकांक जनतेक किंवा आमकां सुद्धा न्याय दिवपाचे आणि तिने आपल्या ह्या चेअराची आपल्या खुर्चेची मान दवरून हे काम करून दाखोवपाची अशी